Gesù moga Ci langsung di karsa Tuja moga uja Gesù moga Ci langsung di karsa Tuja moga uja Zuiraki solta Tui ami priti vopu Zui oman kurta Tui ami mapri koru Zui zuri beta Tui ami shanti aru Zui took for posta Tui ami nitso chipla Gesù moga Ci langsung di karsa Tuja moga uja Gesù मोगाच्या आट्या भोव पवित्र संस्कारान रावतल्या आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान लासूंक तुजे सांगाता वेळ सारूंक हे सांजे नव्यान धांवून धांवून आमी आयल्या ह्या आख्ख्या दिसाचो आमचो वावर ह्या आख्ख्या दिसाची आमची चिंतना आमची उतरां आमचे आवंडे आनी आमच्यो कोरन्यो सगल्यो तुज्या पांयाशी घेवन जेजू तुज्या मोगान लासून धांवून धांवून ह्या भोव पवित्र संस्काराचे भेटेक आमी आयल्या ह्या वेळार चोण एकलो आमी भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेर नदर घालता सादो धवो उंडो न्हय पूण खरो जिवो जेजू आसा ह्या भोव पवित्र संस्कारान सासनाच्या सासनाक आमचे बराबर रावन तुवें भास दिल्या ती पाळून खरेपणी जेजू तूं आमचे बराबर आसाय देखून तुका पर्णिपाट करूंक तुका नमस्कार करूंक आनी तुजे सांगाता वेळ सारूंक आमी आयल्या We come running to you, Lord, to worship you, to adore you, to be with you, and to get burned by your fire of love. हेंच मोतीन दवरून सगळे खालतिकायेन सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतेन आमची मान बागावन आमी तुका नमस्कार करता We adore you and we worship you, Lord. Namaskar tuka kurta mogamso tuka tita
संसार सोड, आत्मो जोड. Lose the world, win your soul. भाग्योंत इनास दे लोयला हाका आयज आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या भोव पवित्र संस्काराक आमची भेट करता आसतना ह्याच विशयाचेर आमी नियाळटल्या. लीव द वर्ल्ड, लूज द वर्ल्ड, फॉरगेट दिस वर्ल्ड, win your soul. एक शिकोवपी कसो जीव उतरां म्हणून जायत्याची काळजां इनास द लॉयलान जोडली व शिकली. वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वायड वर्ल्ड बट लुजीस हीज प्रेशियस सोल. खेरीत भाशेन आमच्या बागेवन फ्रांसीस शावेराक म्हणलेलीं उतरां, ज्या उतरां वरवीं ताणें आपलें जिवीतूच बदललें. जेजूचो खरो शीस आनी आपोस्ल कसो जालो. हे सांजे जेन्ना जेजूच्या पांयाशी आमी आयल्या, कितें तें ह्या संवसारांतलें जें आमचो आत्मो आमकां साणूंक मजबूर करता, आमकां फोर्सार करता आमी आमचो आत्मो देंवचाराच्या हातान घालून. खंयच्यो त्यो वस्तू, खंयच्यो त्यो भांडावळी, which are the things, which are the events, or which are the systems that make us go behind the world and lose our precious soul. ह्या वेळार ताच्या पांयाशी ह्यो सगल्यो वस्तू दवरुया. Bring to his feet whatever disturbs your life or makes you lose your soul. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all my heart. I will worship you with all my soul. I will worship you with all my strength, for you are my God. You are my God. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love,
भाग्योंत इनास दे लॉयोला. फाल्यांच्या दिसाक ताची परब आमी मनयता. खेरीत भाशेन आख्खे जेजुईत संस्थेक आमी जेजूच्या पांयाची उबारुया. हे संस्थेंतले जायते बरे यादनीक आमकां फावो जाल्या, जायते भाग्योंतूय फावो जाल्या, समाजान वावुरपी यादनीक फावो जाल्या, जशे परी फादर स्टॅन स्वामी आनी हेर दुसरे. ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. तशेंच भाग्योंत इनास दे लॉयोला हाणें उलयल्लीं जायतीं उतरां आसात. ताचीच थोडीं उतरां विचून काडून हो आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरता आसतना आमचें काळीज मन देवाक उक्तें करुया. संवसार साणून आमचो आत्मो जिखून घेवंक आमकां बळ मागुया. कित्याक उपकारत आख्खो संवसार तुवें जिखलो जाल्यार पूण तुजो आत्मो नॉर्कांत गेलो जाल्यार भाग्योत इनासाची उतरां सान फ्रांसीस शावेराक. संवसाराचो मान, संवसाराच्यो पदव्यो, संवसाराचें व्हडपण हें भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मोतींत आसलें. एक व्हड झुजारी जावंक, एक व्हड पदवेदार उलोवपी जावंक, एक बरो शिकोवपी जावपाक, व्हडले व्हडले युनिवर्सिटींनी वचून आपलें नांव वयर काडूंक ताची येवजण आसली. असल्या वेळार इनास दे लॉयोला ताका भेटता आनी ही ताची इच्छा पडून एकूच प्रश्न ताका घालता. हो प्रश्न भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताक पयले सुवातेर आपुणूच तो नियाळटा आनी आख्खें जिवीत ह्या प्रश्नाक लागून बदलूंक पावता. आपूण इंडियेक वेतलो, मिस्योनारी वावर करतलो ही येवजण घेवन तो वाट तांगता. देवाचेर तो पातयेता, जेजूचेर विस्वास तो दवरता. जरी तरी त्या काळाक पातमारी येवंक अवघड आसलें तरी पुत्यान कोश्टांतल्यान, त्रासांतल्यान, दुमाडांतल्यान, ओतांतल्यान, वादळ मोड्यांतल्यान शेकी मेरेन तो इंडियेक पावता. आनी देवान भासायलेले परमणे आमी जाणाव. भाग्योंत तोमासूच न्हय, भाग्योंत बार्तोलोमेवच न्हय, कोण म्हणटात जायते जेजूचो एक शीस हांगासर पावून सरलो गोंयांत. घोडी देवान येवजिले ह्या भाग्योंताक गोंयां पाठोवंक. गोंयां आयलो, भाशा नोको आसलो, लोकांक वळखो नासलो, पूण आपलो भावार्थ तो जाणा आसलो. सगलो लोक दुसऱ्या धर्माचो, एक व दोन फामील घोडेक आपल्या तरेन कोणाक तरी पुजताली, पूण चडसो लोक अधर्मी मुणगे दुसऱ्या धर्माक ती बोसताली. ह्या वातावरणान सान फ्रांसीस शावेर आपलें पावल मारता. इतलो तो खुशाल जाता की देवान आपल्याक हो मोडो दिलो. खूब कोश्ट, खूब त्रास, खूब आटेविटे, दुसऱ्यांचे नाकारप, पूण आपलो वावर जेजू खातीर करूंक फाटीं तो सरोना.
ताच्या जिवितांत जायते प्रसंग येतात, तांकां तो फुडो करता. हांगातान जायते सुवातांनी आख्खे इंडियेक वेता. गोंयांतान चिकमंगळूर, उपरांत तुयतान दुसऱ्या वातावरणांत सिलोनाक आनीक शेकी जापानाक तो पावता. आपलें जिवीत देवा खातीर भेटयता आनी ही शक्ती सगली देवातानूच ताका येता. संवसार सोड आत्मो तुजो जिखून घे, साल्वार कर. गुडीक सान फ्रांसीस शावेर फाल्यां कित्याक आपलें मेवतलें कितें जातलें तें नकळो आसलो. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना आमी सदांच फाल्यांचें चिंता, फाल्यां कितें जातलें म्हजें. हांवें तरी हें पावल मारलें जाल्यार फाल्यां कितें जातलें आमचें. हो आयतार आमी यादनिकांक आनी आपोण्या खातीर भेटयता. आमचे मदें जायते तरणाटे आसात. जेजू तांकां आपयता, पूण आपलें पावल मारूंक ते भियेतात. जेजू तांचे कडेन उलयता, तांचे अंतस्कर्ण तांकां सांगता, पूण हें पावल मारूंक फाल्यां म्हजें कितें जातलें हाचेर ते लक्ष घालतात. If we have a look at St. Francis of Xavier, he never bothered what will happen tomorrow. He trusted in God. आनी हेच आमच्या जिवितांत जालां. यादनीक कशें आमी पयलेच सिमिनारीन भितर सरले, गुळेक आमी जातले वो जावचे ना तें आमचेर धरून नासलें. नकळो आसले आमी कितें जातलें. जायत्यो आडकोड्यो, जायते आटेविटे म्हज्या जिवितांत, पूण देवान आपलो सांगात म्हज्या सांगाता सोडूंक ना. जेजू सदांच म्हज्या सांगाताक आसलो. हो भावार्थ म्हाका आसलो एका दिसाक आपलो यादनीक करूंक तो येवजिता. आटेविटे आमचेर येतलेच. तरणाटी कशी दुसरी आमकां आसतली. दुसरी म्हणटली हो पिसो, हें पिशें. पूण देवाची येवजण म्हज्या जिवितांत कितें ती हांवें पळोवंक जाय. इज गॉड रियली कॉलिंग मी फॉर अनदर लायफ, अ लायफ फॉर हीज किंगडम, अ लायफ डेडिकेटेड फॉर हीज ग्लोरी, a life dedicated for spreading his word, a life dedicated for preaching his word. देव म्हाका आपयता काय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी उस्क्या विणे वा उस्क्या मेकळे जिवंक जायना. आमी उस्क्यानूच जियेता दीस रात. आयजे राती तें, फाल्यां तें, सकाळीं तें, दोनपारां हें, मागीर सांजे हें. We have systematic plans, but we never submit them at the feet of the Lord. देव आमच्या जिवितांत व्हड व्हड विस्मितां करता. इतलें वादळ मोड आयलें आमकां सांबाळटा. इतलो पावस जालो आमकां वाटायता. इतली महामारी आयली आमकां सांबाळले. इतले सगल्या लोकांक दूख कोश्ट त्रास जाले, देवान आमकां वाटायले. इतलो कोश्ट लोकांक पडलो. थोड्यांक जेवण ना, थोड्यांक घरांत रावपाक सुसेग ना. आमकां देवान राखले. That's because God loves us. God cares for us. God wants us to be with Him. कित्याक काय आमी समजोनात? कित्याक काय आमी ताचो ताळो आयकुनात? कित्याक काय आमी ताचो उलो मानून घेना? Is it the fright? Is it the fear? Is it the shame? Is it the question of losing something? Is it the question of surrendering ourselves?
विचार आमकां. देव घोडये म्हाका आनी तुका आमचो आत्मो सांबाळूंक, आत्मो राखूंक, आत्मो निवारूंक दर एका दिसाक, दर एका वर्साक आमच्या कानान उतरां घालीत आसा. आमी बेपर्वा करता. संवसारी वस्तू साणूक सोडूंक अवघड जायत. हांव म्हणटा संवसार सोड वय, पूण संवसारी वस्तू आमकां सोडूंक जाय ते फावटी अवघड. इनास de लॉयला एक आमकां सान फ्रांसीस शावेराच्या रुपान नमुनो दिता. आमचो गोंयचो साहेब काय बरो आमी ताका आमच्याच देसान दवरलेलो आसा. आमच्या माणकुल्या गोंय तो राखता, सगल्या वायटांतलो आमकां निवारता. कित्याक ताणें आपलो आत्मो साल्वार केलो. संवसाराक आनी संवसारी वस्तूंक ताणें नाकारल्यो खऱ्यो, पूण देवाक पयलो जागो दिलो. म्हज्या जिवितान हेंच करूंक, देव प्रथम म्हजो देव म्हूण हांव समजून घेवंक, ताका पयलो जागो दिवंक, देवाची उजवणी म्हज्या जिवितान मानून घेवंक, देव सांगता ते वाटेन हांवें चलूंक, म्हजें कान म्हजें मन उक्तें दवरूंक. जेसू म्हाका तुजी कृपा दी. Does it profit a man if he gains the whole wide world but suffers the loss of its soul? Suffers the loss of its soul. What does it profit a man if he gains the whole wide world but suffers the loss of its soul? Suffers the loss of its soul. I have spent my whole life in enjoyment, good food, good drinks, seals to wear, and with friends who like me, let their moments pass with never a thought or a care. Profit a man if he gains the whole wide world but suffers the loss of his soul. Suffers the loss of his soul. Speak little, listen much. Speak little, listen much. Simple words of advice by Saint Ignatius of Loyola. Saint Ignatius tells us that we need to be good listeners. We should be slow to speak and patient in listening to all. Our ears should be wide open to our neighbor until he seems to have said all that is in his mind. Today, the biggest communication problem is
We do not listen to understand, but we listen to respond. If we spend some time and reflect, we can think of moments in our lives where we did not respect our elders, didn't listen to their advice. Someone, maybe it could be a family member, a friend, was offering you advice, good advice, but we rejected it. Maybe we spoke against someone to show that person how much we know, showing our pride. But most of all, there are many moments where we have ignored God's call. He is always trying to call out to us in our good times and in our bad times, offering us His advice, telling us, do not give up, telling us to keep the faith, to trust in Him. Here we need to take the advice of Saint Ignatius, as he says, listen closely. God is trying to speak to you. As he explains, it is proper to God and to His angels in their movements to give true spiritual gladness and joy, taking away all sadness and disturbance which the enemy brings on. It belongs to God our Lord to give consolation to the soul without preceding cause, for it is the property of the Creator to enter, go out and cause movements in the soul, bringing it all into love of His Divine Majesty. If the soul is moving from good to better, the good angel touches sweetly. But if our soul is moving from bad to worse, then the good angel will try to kick us back in the right direction. If we want to draw closer to God, He will speak to us in the silence of our hearts with peace and joy. So the next time you are trying to understand who is speaking to your soul, stop and take Saint Ignatius' advice. It might be God who is knocking at the door of your heart, wanting to give you the peace, joy, and gladness that will satisfy your spiritual thirst. Dear God, I truly believe that you are everywhere present and see all things. You see my nothingness, my inconsistency,
my sinfulness. You see me in all my actions, and you see me in this my meditation. I bow down before you and worship your divine majesty with my whole being. Cleanse my heart from all vain, wicked and distracting thoughts. Enlighten my understanding and inflame my will, that I pray with importance, attention and devotion. Listen, let your word keep seeking. Listen to his constant speaking. Listen to the Spirit calling you. Listen to his invitation. Listen to his inspiration. Listen to the Spirit calling you. The man who sets about making others better is wasting his time unless he begins with himself. A saying by Ines de Loyola. वय सोम्या, जायते पावटी आमी आमचे भितरलो मेळ नाकारून दुसऱ्याच्या जिवितांतलो मेळ नितळ करूंक फुडें सरता. We don't know our potential, that we can be better and the best. If we cleanse ourselves, and हेच करून आमचें जिवीत दुसऱ्याक एक उदाहरण कशें जावन तांचें जिवीत सुदारतलें. पूण आमकां तशें करूंक नाका. We work for others. दुसऱ्याच्या जिविताचो मेळ तांकां दाखोवन तो साफ करूंक आमकां बरें दिसता. We pretend to be clean, but we are not. मोगाला जेसू, तुजी बुजवण आनी तुजो उजवाड आमकां फावो कर. पयलो आमचेरूच नियाळ करूंक आमच्या जिविताचेर, आमच्या वागणुकाचेर, आमच्या पातकाचेर घुमसाराक वेता तेन्ना आमकां भिरांत दिसता, आमकां लॉस दिसता आमची पातकां सांगून.
होच तो मेळ आमचे भितर. We are wasting our time making others better. If the same time we can utilize to make ourselves better, we will be a good example to others. मोगाला पापा, आयज तुजी बुजवण आमच्या राजकीय फुडाराचेर हांव मागतां. समाजीक मेळ ते नितळ करूंक सोदता. पूण आपूण आपल्या वागणुका वरवीं, आपल्या उतरा वरवीं समाजांत आनीक मेळ एकठांय करतात ते तांकां दिसती पडना. मनीस कशे आमी सगळे चुकता, पूण तूं आमकां नव्यान आमचें जिवीत सुदारूंक सहयोग दिता. भोव करून हे भाग्यवंताची उतरां आमी आपणावन आमचें जिवीत नवसरूंक, दुसऱ्याक एक बरो एग्जाम्पल जावं तूंच आमकां आदार दिसून येता. Change my heart, Oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. You are the Potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I am. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. भाग्यवंत इनास लोयोला ताचें जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकोवण आमचें मन उजवाडायता. ताच्या जिविताचेर एक ल्हानशी नदर घालुया. ताच्या जिवितांतले एकठांय गेल्ल्यो कांय ह्यो खुणां आमच्या नियाळाक आमकां फायद्याच्यो जावन
बाग्योंत इनास्त लोयला ताच्या जिवितांतल्यो कांय घडण्यो कांय घडितां आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरल्यात. देवाक आर्गां दिवया ह्या येद्या व्हड महान श्रेश्ठ गुंवड्या पासून जाणें जेजुइतांची ही संस्था घडून हाडली. ताचें उतर आयकून जरी तर जायते तरणाटे आपलें जिवीत बदलूंक पावले जाल्यार खुद इनास्त लोयला देवाचें उतर आयकून आपलें जिवीत बदलूंक पावलेलो. भोव करून आपल्या जिविताचे जे एम्बिशन्स आसात आपल्या जिवितांत जें कितें मेळोवन घेवंक सोदतालो तें सगळें बदलून क्रिस्ता पासत ताचो शीस जालो. हेंच देवाचें उतर आमच्याय कानार ह्या वेळार सादून दी. आयकुया देवाचें उतर आनी ह्या देवाच्या उतरान तो आमकां कितें सांगता तें आयकुया. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעו, מעשר ידי להתפאר. הקיטון יהיה האלף, והצעיר לגוי עצום. אני, אדוני, ביתה אחישנה. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. This day is this scripture fulfilled in your ears. Is not this Joseph's son? Ye will surely say unto me, whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. Verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elias, but unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel, and none of them were cleansed, saving Naaman, the Syrian. देवाचो आत्मो जरी तर म्हजेर आसा जाल्यार हांव कितें कितें करतां जेजून सरळ उतरांनी सांगून दिलें. देवाचो आत्मो जरी तर म्हजेर आसा जाल्यार दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगट करूंक,
कुड्ड्यांक परतून नदर दिवं, दुखेस जाल्लीं काळजां बुजोवंक, पातक्यांक माफी थारोण पाठोवंक, संवसार बदलून नवो करूंक, पवित्र आत्मो म्हजें देंवला जाल्यार म्हजें जिवीत नवें करूंक, खालत्या मोगान चाकरी करूंक, दुस्मानाकूय मोगान घेवंक. पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला जाल्यार तो म्हाका पाठयता एका काळजान एका मनान बाबा भयणी लागीं जिवन जीवन जेजूक गोवाय दिवच्या. जेजूक मानून कितल्या जाणांनी घेतलो, जेजूक कितल्या जाणांनी नाकारलो, जेजूचो वावर कितल्या जाणांनी आपणायलो. आयज जेजूच्या पांयाशी आमी हो वेळ सारता आसतना ह्याच पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता. जशे भाशेन हो पवित्र आत्मो इनास द लॉयलाक हाका दिलो, ताच्या हातांतल्यान गेल्ले कितलेच भाग घेवन तांचेरूय पाठयलो. आयज पवित्र आत्मो दिवन आमकांय जण एकल्याक तोच जेजू पाठयता. संवसार भोव व्हड, संवसारांतले प्रश्न मारेकार, आधार सगल्यांक जाय. पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला म्हाका पवित्र करूं नाता. शांती सोदोस्पिती मुशांक बरो करूंक धाडटा. दोबऱ्यांक बरी कोबो दिवच्या, कुयद्यांक सुटका बोरगोटोच्या. नदो दिवच्या बापान म्हाका आत्मो दिला. पवित्र आत्मो म्हजेर देंवला म्हाका पवित्र करूं नाता. शांती सोदोस्पिती मुशांक बरो करूंक धाडटा. सातां भक्तांक दिलोलो पवित्र आत्मो आमकांय दी जेजू. ह्या वेळार आमची मागणी ताचे मुखार दवरुया आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया, कित्याक हो जेजू आमकां सगल्यांक आशिर्वाद दिता. ओगीच राव, तुजी मागणी देवा मुखार दवर. ओगीच राव, पवित्र आत्म्याचें देणें माग. ओगीच राव, तुझें काळीज मन जेजूक उक्तें कर. सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी ताचे मुखार दवरल्या. आनीक एक पावटी माग ताचे लागीं तो दितलो.
विश्वास दवर आनी तें तुका घडटलें. संवसार बदलूंक आनी आमचें जिवीत निकायर घालूंक आमकां जण एकल्याक आपयल्यान देखूनच सैतानाक आमी पयस करता पूण जेजूक चिटकून रावता, ताची देणी घेता. ताच्या देण्यांनी आमचें जिवीत फुलोवन येता, बागयोन जाता. ताच्या देण्यांनी भरलेलें जिवीत आमकां सगल्यांक नवेपण दिता. जेजू तुजो आशिर्वाद आमकां दी, तुजें नवेपण आमकां दी, मन बदलूंक आमकां फावो कर जेजू. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत तशेंच खासगी जिवितांत जो बदल येवंक जाय, चेंज येवंक जाय, ती तुजे मजतीन दुनिया फावो कर. आनी आमकां सगल्यांक तुजे मुखार आमचे हात उक्ते करून रावलेल्यांक आमच्या काळजांक, मनाक, आमचे कुडीक तुजो हात लाय. आमचे प्रश्न तुजे कर आनी आमकां तुज्या गोपान सगल्यांक आसरो मेळूं दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण्या पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण्या पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण्या पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. पवित्र आत्मो म्हजे देवा, म्हाका पवित्र करूं दाता. माफी शांती संतोष प्रीती मुझ्याक परगोड करूंक धाडला. केसांनी काळजां बुजोवन पातक्यांक माफी कारोण पावोन संवसार बदलून नवो करून बापान म्हाका आत्मो दिला. पवित्र आत्मो म्हजेर देवला, म्हाका पवित्र करूंक जाता. माफी शांती संतोष प्रीती मुझ्याक परगोड करूंक धाडला. मुझ्याक परगोड करूंक धाडला. म्हजें जिवीत
Kakmo Moje Deula Makapovi Guru Kata Vishanti Suntos Priti Munsha Porhu Guru